व्यासपीठाचेर आसात गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री तुमचे पेडणेचे आमदार बाबू आजगांवकर, व्यासपीठाचेर आसात मांद्रेचे आमदार बाब दयानंद सोपटे, व्यासपीठाचेर आशिल्ले म्हज्या बरोबर नॉर्थ गोयचे कलेक्टर मिस्टर अजित रॉय, व्यासपीठा वयले बाकीचे जिल्हा पंचायत सदस्य सरपंच पंच, त्याच बरोबर आमचे चेअरपर्सन, उपस्थिता पैकी आसपी सगळे सरपंच आणि पंच आणि पेडण्या तालुक्यांतल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भयणींनो आनी भावांनो, म्हजे पत्रकार मित्र, खास करून ह्या सुवाळ्याक म्हणजे सरकार तुमच्या दारी ह्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमात आमी जो कार्यक्रम करता, म्हज्या बरोबर आसलेले म्हजे सगळे प्रशासकीय अधिकारी म्हणजे सेक्रेटरी पासून वेगवेगळ्या खात्याचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आणि त्यांचे फील्ड फंक्शनरीज, फक्त हांवूच कार्यक्रमाक वचना जाल्यार म्हज्या बरोबर मागीर जावं ते काणकोण आसूनी, जावं ते पेडणे आसूनी, जावं ते थिवी आसूनी, जावं ते दिवचल आसूनी, ज्या ज्या जाग्यार हांव कार्यक्रम करता, ज्या ज्या जाग्यार सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी घेवन वयता, थंय कटाक्षान प्रत्येक म्हणजे आमी लोक प्रतिनिधी म्हणून जर तळमळीन लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचो जर प्रयत्न करता सुट्टा जाल्यार तेच प्रश्न सोडोवपाचें काम म्हणजे सगळे सरकारी अधिकारी करता. त्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नेटान तुमी ताळयो मारच्यो, त्यांचे अभिनंदन करचें. खरोखरूच ते अभिनंदनाक पात्र आसा. म्हाका बऱ्याच जाणांनी प्रश्न विचारलो, बाबू उलयतानाय म्हाका थोडे प्रश्न पडटाले. म्हाका दिसतालें की बाबू विधानसभेन उलयता काय कितें, आनी बाबूचें भाशण तशें विरोधी पक्ष नेत्या सारकें जाल्लें. कांय हरकत ना. म्हाका बऱ्याच जाणांनी विचारलें सरकार तुमच्या दारी आतांच कित्याक काय म्हणून, हेच कित्याक आतांच कित्याक करता काय म्हणून. हांव तुमकां सांगता, हांव मुख्यमंत्री जावन आज 2.5 वर्सां पुराय जाली. 19 मार्च 2019 हांवें शपथ घेतली. शपथ घेतल्या उपरांत लोकसभेच्यो निवडणुका, बायपोल निवडणुका, ताज्या उपरांत जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आनी कोविडा सारकिली महामारी 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात पुराय 2 वर्सां कोविडाच्या महामारीक झुंज दीत आसा. एकूय दीस खंयसरूच पिकनिकेक वचूंक ना किंवा फॉरेन कंट्रीनी वचूंक ना. रात आनी दीस फक्त गोंयचे आनी गोंयचेच काम करता. आनी हे सगळें जाता आसतना वेगवेगळी संकटां ह्या सरकाराचेर आयली. तावते सायक्लोन आयलें, तुमी पळयलां आसतलें. पेडणेकारांकूय तेजो मोठो इफेक्ट जालो. फ्लड आयलो. फ्लड जो आसा आमकां बार्देस आसतलो, सत्तरी आसतलो, धारबांदोडा आसतलो, दिवचल आसतलो. धडाधड लोकांची घरां पडटा आसतना हांवें स्वता दोळ्या मुखार पळयल्या. 1000 लोकांच्या घरांनी उदक गेलें. जवळपास 100 पेक्षा चड घरां आमच्या भावा भयणीची कोसळून पडली. आमी खंयच कोलमडून वचूंक ना. आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे आमी म्हणटा की कोविडांतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर एके वटेन तयार करप. दुसरी वेव जेन्ना कोविडाची चालू आशिल्ली तेन्ना लोकांक सरकारी हॉस्पिटलांनी, प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां फुकट दिवपाचें ट्रिटमेंट जी आसा हें काम म्हज्या सरकारान केलां. आमी सरकारी हॉस्पिटलांत मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, ऑक्सिजन आसतलें आनी हें सगळें करता आसतना तावते सायक्लोनाच्या वेळार आसूं किंवा फ्लडाच्या वेळार आसूं, पयर जेन्ना हांव धाट हांगासर गेलो, धारबांदोड्या तालुक्यांत कुमारखंड हांगासर गेलो, जेन्ना तेंची हांवें पळयली वेवस्था पळयली, तांच्यांनी म्हाका सांगलें की दोतोर तूं पयलो मुख्यमंत्री आसा, केन्ना तरी आमकां एका म्हयन्या उपरांत म्हज्या घराचे 2 लाख रुपया जे आसा हे पयलेच फावटी अशा पद्दतीची रिलीफ जी आसा ही आमकां मेळिल्ली आसा. हाज्या पयलीं केन्ना मेळूंक नाशिल्ली. हांव हें म्हणना. आनी तेकाच लागून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम घेवपाचें म्हाजें सुरवाती पासूनच तकलेन आशिल्लें. कारण हो कार्यक्रम हांव आमदार जाल्या उपरांत 2016 हरवळ्या ग्रामपंचायतींत म्हज्या मतदारसंघात हांवें राबयल्लो. आनी तेन्ना हांवें पळयल्लें की प्रत्येकाच्यो समस्या कश्यो सुटाव्यो जाता हें हांवें पळयल्लें. म्हणून मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्नाच ठरयलें की गोव्यातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम जावपाक जाय. आनी तो जालो जाल्यारूच हांव म्हणना 100%, निदान 50% लोकांच्यो समस्या सुट्टल्यो आनी उरलेल्या 50% लोकांक वाट दाखोवपाक शकतले, तांच्यो समस्या सुटोवपाक शकतले. हें म्हाजें कर्तव्य आसा. आनी तेका लागून तर म्हाका झम पडना. हांव खरें सांगता, हांव मनांतल्यान सांगता, हांव जें काम करता आसत राज्या खातीर करता. हांव मुख्यमंत्र्याचें पद भुशोवपा खातीर न्ही. म्हाका एक दीस तेन्ना हांव विचार करता तेन्ना हांव पळयता म्हाका चिंता कोणाची आसा. म्हाका चिंता म्हज्या अपंग भावाची आसा, म्हज्या विधवा भयणीची आसा, म्हज्या त्या जाणटेली आवयची आसा, म्हज्या SC ST भावांची आसा. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जेन्ना हांव वेगवेगळे फावटी म्हाका आतांच आमदार सोपटे बाब विचारतालो
की दोतोर तुवें सडन कार्यक्रम कसो कितें बदललो काय म्हणून. म्हणजे आमच्या मतदारसंघात आयिल्लो तेन्ना आमी म्हटलें की मुख्यमंत्र्याचो दौऱ्याचो कार्यक्रम चलतालो आनी तेन्नाय हांवें पळयलें. तेन्ना हांव लोकां कडेन उलयतालो, लोकां कडेन कनेक्ट जातालो. हांव प्रत्येक फावटी वयता तेन्ना प्रत्येक मनशां कडेन उलयता, ताज्यो समस्या जाणून घेता. आनी त्या खातीरच हांवें मुख्यमंत्र्याचो दौरो कॅन्सल करून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम म्हटलें की निदान हांव आत्तां एंट्रीचेर पळयतालो ती जाणटेली आवय आपली पिशवी घेवन भितर आयल्या, ती आशेन हांगासर आयिल्ली आसा. हांव परत सांगता, पयले फावटी म्हाजे जे सरकारी अधिकारी बसल्या ते बाबू 100% हांगासर लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर आयिल्ले आसा. आनी तेंय सांगता तुमकां हांव, कारण ती जेन्ना आपले आधार कार्ड आपले बाकीचे खंयचे कोणाची तरी DSSY जावंक ना, कोणाची तरी लाडली लक्ष्मी आनी इक्क्याचेर उरोंक ना. बाय उशा नागवेकर उलयता आसतना तांणी सांगलें सरकार 152 स्किमी तुमकां दिवपाक आयला. फक्त हाताच्या बोटार लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, DSSY इतक्यो येवजण्यो न्ही. नो युअर स्कीम काढून पोर्टलाचेर वचून पळयात. म्हजे तरणाटे युवा मित्र आनी मैत्रिणी फाटल्यान उबे आसात. तुम्ही पोर्टलाचेर वचून पळयात. 152 येवजण्यो ज्यो आसात त्यो सरकार तुमच्या दारा कडेन दिवपा खातीर ऑनलायन आमचो पोर्टल आसा. त्या ऑनलायन पोर्टला वयल्यान तुम्ही फॉर्म काडपाक शकता, तुम्ही फॉर्म एप्लाय करपाक शकता. अश्यो विविध योजना आसतल्यो. हाची सुरवात आमी केल्या. हांव सुरवात करता आसतना कित्याक सांगलें, ही जबाबदारी आसा प्रत्येक पंच आनी सरपंच, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी आसा. तितकेच न्हय तर जो सामाजीक कार्यकर्ता आसा तेजी जबाबदारी आसा. फक्त माझा सरकारी खात्यात एखादो अधिकारी बसला तेजीच जबाबदारी ना. आमी जर प्रत्येकात आपले काम जर केलें आसत जाल्यार 100% सांगता हांव की सगळ्यांची कामां 100% जावपाक शकता. हांवें कोणाचें करूंक ना, बट ज्या बरोबर जे काम करतात तांचें अभिनंदन आमी रात आनी दीस ते काम करतात, तांचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. आनी तितक्याच तत्परतेत ते काम करता. बाब अजित रॉय म्हणजे कोविडाच्या महामारीच्या काळात तुम्ही ताका पळयला आसतलो, पणजेय पळयला आसतलो आनी पेडणेच्या पत्रादेवीच्या बॉर्डरीचेरूय येवन तो रातचो 12 वरांची ड्युटी करता आसतनाय तुम्ही पळयला आसतलो. म्हाजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार आसतले. राउंड द क्लॉक 24/7 ही ड्युटी ते करीत आसात. हेल्थ डिपार्टमेंटाचो ज्या पद्दतीत स्टाफ काम करता त्याय पद्दतीत करता. हांव म्हज्या समेस्त लोकप्रतिनिधीक विचारता की आमी स्वप्न पळयलें. स्वप्न कसलें? गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें. आमी आझादी का अमृत महोत्सव मनयता की देशाक 75 वर्सां जाली स्वतंत्र मेळोन. आमी गोवा @ 60 गोंयची 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता. आनी त्याच वेळार माननीय मोदीजीन आमकां स्वप्न दाखयलें आत्मनिर्भर भारत करपाचें. आमी लोकांक स्वप्न फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें व्हर्च्युअली लोकां कडेन उलयलो. हांवें कितें सांगलें की आमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जाय. स्वयंपूर्ण खंयच्या बाबतीत? आमकां जी गजाल आमकां कोविडात आमचे दोळे उगडले. आमकां ज्यो गजाली लागताल्यो, फळां लागता, फुलां लागता, दूध लागता, तांती लागता, मटण लागता, नुस्तें लागता, भात लागता, अरे आमी खंयच्यान हाडटा? शेजाऱ्याच्या राज्यांतल्यान. आमची दिवाळी त्यांच्या फुलांचेर, आमची चवथ त्यांच्या फुलांचेर. हाज्या पयलीं ती गोंयांत जायनासली काय कितें? अरे रोजाची ती फुलां कितें? ती बी आमकां बेंगलोरच्यान येवपाक जाय. म्हणजे आमचो दसरो ती फुलां येनाल्यार जावचो ना. अरे गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो उलो हांवें 2 ऑक्टोबर 2020 आज फाल्यां 1 वर्स पुराय जाता. हांवें व्हर्च्युअली सांगलें म्हाज्या 191 ग्रामपंचायतींनी आनी 14 म्युनिसिपालिटींनी. आज अभिमानान सांगता हांव म्हाजे 191 ग्रामपंचायतींत ते स्वयंपूर्ण मित्र खूप बऱ्या प्रमाणात काम करतात. त्याचे अभिनंदन करीत तितके थोडे खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतात. ते जेन्ना जेन्ना ते हांव मतदारसंघात वयता हांव रिव्ह्यू घेता म्हाज्या स्वयंपूर्ण मित्रांचो. ते जे काम करता ते पळयत जाल्यार तुम्ही सरप्राईज जातले. अरे त्याच्यानी पूर्ण आयज पर्यंत 100% गावात किसान कार्ड दिवपाचें काम, 100% गांव इन्शुरन्स करपाचो काम, 100% दूधकारा खातीर आसतलें, नुस्तेकारा खातीर आसतलें, किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाचें काम, 1,60,000 रुपया विदाउट इंट्रेस्ट लोन दिवपाचें काम दूधकारा खातीर म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी केलां. आमची जबाबदारी आसा. आमी 2 पावलां फुडें मारपाक जाय. सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर 2 पावलां फुडें मारली म्हळ्यार आमी ती 2 पावलां फुडें मारून त्या स्वयंपूर्ण मित्राक मेळपाक जाय आनी तेका विचारपाची गरज आसा खंयच्यो येवजण्यो म्हाज्या खातीर आसात. आनी हें आमचें तितकेंच कर्तव्य आसा. वेगवेगळे अधिकारी आसतले, वेगवेगळे सामाजीक सर्वंट आसतले किंवा त्याच बरोबर पंच सरपंच जेंकां आमी निवडून दिल्या तांच्यांनी जर जबाबदारी घेतली आपल्या वार्डा पुरती सुद्धा जाल्यार 100% येवजण्यो लोकां पर्यंत पावपा खातीर उडच्यो ना.
माझ्या स्वयंपूर्ण योजनेच्या अंतर्गत आम्ही दशसूत्री कार्यक्रम दिला. 10 कलमी कार्यक्रम असा. त्या 10 कलमी कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रत्येकाच्या घरात लाईट पावपाक जाय, उदक पावपाक जाय, टॉयलेट पावपाक जाय, प्रत्येकाक घराची येवजण मेळपाक जाय, प्रत्येकाक फायनान्शियल सेक्युरिटी जाय, प्रत्येकाक सोशल सेक्युरिटी जाय, प्रत्येकाकडे DDSSY कार्ड जाय, प्रत्येकाकडे किसान क्रेडिट कार्ड जाय. अरे ह्यो येवजण्यो त्याच्या खातीर पावोवपा खातीर तो कितल्या जाणांच्या घराकडे वयतलो, तो कितल्या जाणांच्या घराकडे वचून ताका सांगतलो फॉर्म भरून घेवन यो म्हणून. कोणीतरी आपूण जावन त्या घराकडे आमच्या पंचायतीत येवचो पडटलो. दर शेनवारा जो स्वयंपूर्ण मित्र बसला तो पंचायतीतले रस्ते आणि गटारा करपा खातीर न्ही, गावातल्या हर एक मनशा पर्यंत ती येवजण पावोवपा खातीर बसला. म्हणून हांव सांगता की हें गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकता. फक्त तुमी 2 पावलां फुडें मारपाची गरज आसा. जेन्ना आमी म्हटलें हर घर नल से जल आसतलें, ओपन डेफिकेशन फ्री आसतल्यो, हर एक योजना आमी तुमच्या दारापर्यंत घेवन आयल्या. अरे 60 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी दर शेनवारा सरकारी अधिकारी वचून तुमच्या ग्रामपंचायतीन बसता. कितल्या जाण आमी वचून त्यांच्या कडेन उलयले, कितल्या जाणांनी ताका वचून आमी समस्या सांगल्यो आणि कितल्या जाणांनी ताका आमी विचारलें की तुमी काम करता तें म्हाकाय सांग, हांव फुडें म्हाज्या गावात करपाचें आसा. हांव पंच सरपंच आनी गावातल्या लोकांकूय उलयता आनी गावातल्या लोकां कडेन विचारता आमी कितल्या जाणांनी जबाबदारी घेतली. जेन्ना आमी तांकांय सांगता तेन्ना आमी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. डेफिनेटली प्रॉब्लेम आसतले, हांव ना म्हणना की प्रॉब्लेम सातत्यात वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसतले. केन्ना तरी उदक येवचें ना, केन्ना तरी लायट वयतली. शेवटी ह्यो सगळ्यो टेक्निकल गजाली आसा. आमकां एका खंय तरी ऑब्स्ट्रक्शन येतलें, वादळ येतलो, खंय तरी बोडटलें, कितें तरी जातलें, 8 दीस उदकाची समस्या आसतली. हेजो अर्थ असो न्ही. हय आमी कमिटेड आसा, तुमकां जी सेवा दितली, बट त्याच तत्परतेत तावते सायक्लोनाच्या वेळार पळयात तुमी माझ्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीत काम केलां. आयजूय बी कोविडा सारकिल्या महामारीत अभिनंदन करपाक जाय हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या स्टाफाचे. रात आनी दीस कितलेशेच जाण ज्यांनी काम केलां ताचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. तेंय बी आमी एप्रिसिएटींग काम करता हें सांगपाची गरज आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आयज शेनवार आसत, आयतार आसत म्हाज्या बरोबर, म्हणजे तरी आयज शुक्रार, फाल्यां 2 ऑक्टोबर म्हणून आयज 1 दीस एडवान्स आमी सगळे जाण तुमच्या सेवे खातीर हांगासर तत्पर आसा, आमी हजर आसा. हें आतां सुरू जालां, हांव पळयतालों. सांजचे 5:30 पर्यंत म्हाजे सगळे सरकारी अधिकारी हांगासर आसतले. म्हणजे वेगवेगळ्या खात्याचे जर तुम्ही पळयशात 24च्या पेक्षा चड 40 डिपार्टमेंटां जी आसा ही आयज हांगासर आसा. पयले फावटी फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, लेबर डिपार्टमेंट आसतले, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसतले, सोशल वेलफेअर आसतले, RDA आसतले, वेगवेगळ्या खात्याची. त्या खात्यात आसलेल्यो येवजण्यो ज्यो आयज पर्यंत फक्त तांबड्या फिताच्या फायलीत उरल्या, त्यो येवजण्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम हें आमचेय सगळ्यांचें आसा. आमीय सगळ्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. निश्चितच म्हाका दिसता हीच ती योग्य वेळ आसा. गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमी जर थारयलें की गोंय स्वयंपूर्ण करतले, आनी हे गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना म्हजो मूळ गोंयकार एकाय गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही, त्या खातीर म्हजी तळमळ आसा, त्या खातीर म्हजी धडपड आसा. म्हणून तर पयर दिसता पेडण्या काणकोण आशिल्लो, आज पेडण्याच्या ह्या टोकाक आसा. आनी म्हज्या हर एक भावा भयणीक हांव उलो मारता की चलात, उठात, जागे जायात. अरे आमी एकमेकाक मदत करचे ना जाल्यार आनी कोण करतले. अरे आमी एकामेकाक जर सरकारी योजनेचो फायदो मेळोवन दिवचो ना जाल्यार आनी कोण करतले. फक्त लोकप्रतिनिधी, आमदार, मुख्यमंत्री, मंत्री करतलोच हाजेर रावूं नाकात. जबाबदारी सगळ्यांची आसा. जबाबदारी आमची प्रत्येकाची आसा. आमच्या सायडीक जर एखादी विधवा भयण आसत जाल्यार तिकाय आमी स्कीम मेळोवन दिवपाचें काम हें आमी करपाक जाय. आमच्या सायडीक जर एखाद्याचो कोविडात त्याच्या घरात जर डेथ जाले आसत जाल्यार 2 लाखाची येवजण तेकाय बी आमी कशा पद्दतीन दितले हेजी जबाबदारी आमी सांबाळपाची गरज आसा. सरकारी म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र पंचायत हे काम करतात, बट त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी जर करीत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता हर एक येवजण शेवटा पर्यंत पावपाक चड उशीर लागचो ना. हांव चड वेळ उलयना, पण निश्चितच सांजचे 5 पर्यंत हांगा जमलेले म्हजे सगळे व्हॉलंटियर्स आसतले, राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते आसतले, पंच सरपंच आसतले, हांच्यांनी प्रत्येकाक जो आयला ताका विचारात, तूं कित्याक आयला तो विचारात. हांगा जो मनीस आयला तो आशेन आयला, ताजें प्रत्येक काम हें जातलें हाजी खबरदारी हांव घेता. कारण म्हजे सरकारी अधिकारी त्याच तत्परतेन तेजें कामूय करतले. आनी आतां जर काम जावंक ना आसत ताका गायड करतले, ताका एडवायज करतले, तूं डिपार्टमेंटान यो आनी तेजें कामूय सोडून दितले हाजी म्हाका खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा म्हज्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर. ते निश्चितच करतले. बट जबाबदारी आमची आसा. कारण हांव त्या जेन्ना उदळ म्हटलें हांवें ते जाणटेले आवयक जेन्ना एकटीच आपली पिशवी घेवन येताना पळयतालो तेन्ना तिका कोणी तरी विचारपाचें गरज आसा, आई तूं कित्याक आयलें, आई तुजें काम कितें आहा. तिका कोणी तरी एखादो फॉर्म भरून दिवन त्या कन्सर्न लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन व्हरपाची गरज आसा. ही काम आमचे सगळ्यांचें आसा. आनी हें जेन्ना आमी करतले तेन्नाच तिजो प्रश्न सुटावो जातलो. म्हणून म्हणटा हांव तुमकां, चलात आमी सगळे जाण एकी कडेन येवया. माननीय मोदीजींचें विजन आमी जें म्हणटा
आत्मनिर्भर करपाचे, आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय हे स्वप्न साकार करुया. आयच्या ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुम्ही सगळे जाण जर निश्चितच म्हाका साथ दीत जाल्यार हे गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक उशीर लागचो ना आणि तुम्ही हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हाज्या बरोबर रावतले हाची हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद साहेब. चला उठा जागे व्हा. स्वयंपूर्ण गोव्यातून आत्मनिर्भर